मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 24/4 वोळ 12 ते 23. जुआवांक कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी नाजारेत सोडून जेबुलनाचे आनी नेफितालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या कापेरनांत ताणें ठिकाण केलें. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोवन येवंक जाय आसलें. जेबुलनाचो आनी नेफतालीचो गांव दर्याचे वाटेर जोर्दानाचे पेले तोडी आसलोले राष्ट्रांची गालिल्या. काळोखांत रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मोर्नाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तेन्ना जावन जेजू अशें म्हूण उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. गालिल्याच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक, पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, दर्यांत पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशां धरतात तसले कारवी करतलों. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबीदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, होड्यार जेबीदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच होड्डे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो, राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगल्या जिनसांचो पिडा रोग बरो करतालो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.